दाबोळी विमानतळ बंद करून विमानां मोपा विमानतळाचेर धाडपाचो सरकाराचो विचार आसा। हे कारस्थान पर्यटन नष्ट करपा खातीर हो सरकार करता असो आरोप आरजीचो फुडारी रॉबर्ट पेरेरान केला। दाबोळी विमानतळ बंद केल्यार दक्षिण गोंयांत पर्यटक येवपाचे कमी जातले आनी हाचो परिणाम पर्यटनाचेर जातलो अशें रॉबर्ट पेरेरान म्हटलां। ह्यान पयलीं मायनिंग बंद केली। मायनिंग बंद करपाक भाजप आनी काँग्रेस दोनूय जापसालदार आसात अशें रॉबर्ट पेरेराचें म्हणणें। न्यू आयकून येता म्हणटा ते आतां एअरपोर्टाचे दाबोळी एअरपोर्टाचे जी काटा हायवेज आहा तेच बाबतीन आयकून येता ते बंद करतात म्हणून ते थिंग शिफ्ट करतात म्हणून मोपा। सो दोन दिसा गोंयकारांक एक आस्ती कित्याक आतां ही काटा हायवेज बंद जाल्यार हो आमकां इतलो इफेक्ट पडटा कित्याक कन्विनियंट काटा हायवेजां सगळो गोंयकार लोक कन्विनियंट आसलो एक एअरलायन्साक ट्रॅव्हल करपाक। आतां हेजो डायरेक्ट इफेक्ट जेन्ना ही बंद करतली दाबोळी एअरपोर्ट आहा तो सेंटरार आहा वो जेन्ना हो बंद करतली हो डायरेक्ट इफेक्ट साऊथ गोवाचेर पडटा। इट्स अ स्लो पॉयझन हे गोंय काबार करून एअरपोर्ट दाबोळीचो एअरपोर्ट बंद करप म्हणल्यार स्लो पॉयझन हे गोंय काबार करपाक। इकॉनॉमी काबार जाता साऊथ गोवासान स्टार्ट जातली काणकोणच्यान स्टार्ट जातली ती मुखार पासून वयतली नॉर्थाक। आतां एअरपोर्ट नॉर्थाक मोपा एअरपोर्टार तो सगळो युटिलायज करपाक ते सांगतात जाल्यार हो मोपा एअरपोर्ट आमकां गोंयकारांक कसल्याच फायद्याचो न्हू हो शेजारच्या स्टेट्सांक फायद्याचो। ट्रॅफिक फ्लो तर ट्रॅफिक फ्लोवाचेर उलयत जाल्यार पर्वरी ट्रॅफिकाचो तुमचे कंडिशन कितें आहा तें खबर आहा। हे ट्रॅफिकाक तर पळयत जाल्यार खंयचो टुरिस्टांनी साऊथ गोवा येवपाचो ना कित्याक टुरिस्ट येता आपल्याला हॉलिडे डेस्टिनेशनाक आनी आपल्या कामाक ते वेस्ट करपाक नाका तुमचो टायम एका ट्रॅफिक फ्लोवाक पडोन। सो स्लो पॉयझन गोंयची इकॉनॉमी काबार करपाक आनी हे षडयंत्र करता हो सरकार बीजेपीचो आनी ही बुनियाद घातलेली काँग्रेसीन। आज हे दोन्ही सरकारान आमचे गोंय काबार केला गोंयची इकॉनॉमी काबार जातली मायनिंग तर तुमी काबार केला हे दोन्ही सरकारान काबार केल्ले आहा आनी आतां उरलो तो एक टुरिझम बेल्ट उरलो कोस्टल बेल्ट एअरपोर्ट बंद करून हे फ्लायट ती शिफ्ट करून कित्याक तुमकां मोग आमचो गोंयचो न्हू ह्या सरकाराक तुमकां मोग शेजारच्या स्टेटीचो इकॉनॉमी तुमी तेंची बूस्ट करतात।